ट्रक GA03V8773 आणि दुचाकी वाहन GA048191 याच्यामध्ये अपघात होऊन दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे कळले, परंतु आताच माहिती मिळाल्यानुसार दोघांचा मृत्यू झाल्याचे कळते। नमस्कार, आम्ही असाच सध्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर आणि धारगळी हांगासर GA038773 ह्या ट्रकान एका दुचाकी जी दोगांना जोडपी आशिल्ली तांचेर चिड्डून उडयल्या आणि दोगांय गेल्याची माहिती आता मेळिल्ली आसा। पोलीस हांगासर पावल्ली आसा, यंत्रणा आणि ट्रॅफिकय व्हडा प्रमाणात ब्लॉक जाल्लेली आसा। पोलीस मुखायलो तपास करीत आसात। तुम्ही पळयत रावा, आम्ही काही डिटेल ज्या पद्धतीने मेळटली तेन्ना दीत रावतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, 8191। सिरियस आसले दोघं, कितें जालें कळ्ळें कोण ते? घडला आज जो इन्सिडन्स घडला की ट्रॅफिक एक्चुअली व्यवस्थित ना म्हणून आणि पोलिसांचे लक्ष सर आसूंक जाय। कित्याक काय म्हणजे मदींच जे अशे टर्निंग बी दवरल्यात ताका लागून एक रिस्क पार्ट आसता। पण ह्यो एक्सिडंट म्हाका दिसता ड्यू टू टेक्निकल गाडयेचो जाला अशें म्हाज्या नदरेक आयलेलें आसा। ताका लागून एक्चुअली सरकारान ह्या रस्त्याचेर लक्ष दिवन जाता तितलो मॅक्झिमम पुलीस कर्मी घालचे, जेणे करून कितें वयर ओव्हरब्रिज जो आसा तेजे फ्लायओव्हर तेजो इश्यू आहा ताका लागून इम्पॅक्ट खंय तरी पडटा। इतले ॲक्सिडंट खरें म्हणजे हयसर खंय तरी आमी खंय तरी कमी पडटात। हांव सांगूं सोदता खरें म्हणजे एक गरज आसली एक्चुअली, स्पेशली ट्रॅफिकाची पुलिसांची खूब गरज आहा। फ्रॉम आमच्या ब्रिजा कडल्यान धारगळी वयर फ्लायओव्हर जे काम चालू आसा थंयसर कंटिन्युअसली, सो एटलिस्ट ते कंट्रोल उरतलो हें म्हाका दिसता। आनी सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा आणि काळाची गरज आसा। कित्याक पेडणेकारां खातीर हे खूब त्रासदायक जालेलें आसा आणि बाकीच्या हायवे खातीर बाकीच्या लोकांक आज जी एक परिस्थिती आसा ही आतां एक्चुअली बिचोलीची गाडी म्हाका वायट दिसता। हे कितें दुर्घटना घडली ही अशें जावप म्हणजे कितलें वायट। सो हेचेर खरेंच सरकारान खंय तरी फुडें लक्ष घालपाची गरज आसा आणि म्हाका खात्री आसा कितें तरी लक्ष घालतली इमिजिएटली म्हणून। खरें म्हणजे लास्ट टायम एक्चुअली आमच्या खासदारान एक्चुअली राज्यसभा खासदारान स्पेशल एक कॉल दिल्लो पयर हे जाल्लें तें इन्स्पेक्शन जालें, बाबा हेचेर लक्ष घालचें म्हणून। खरें म्हणजे जेन्ना एक मेन मुद्दो जाता इतले बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा बॅडली। हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतर्फे सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी सरकाराक अपील करूंक सोदता की हेचेर लक्ष घालात, तेच्या शिवाय जावचें न्ही। ही जी कर्तनकाळ आमकां रस्तो ठरलेलो आसा तेच्या भायर सरपाक जाय जाल्यार सरकाराचें लक्ष आसा। कित्याक आमदार हयसर निश्क्रीय जालेलो आसा, आमदार कितें लक्ष ना। खरें म्हणजे सगळी ट्रेनिंग दिला आसतना म्हणून जाता ट्रॅफिक जे आसा पुलीस हेचेर लक्ष दवरपाचें आसा। इवन ओव्हर वेट सुद्दां गाडी हातून वयतात ते सुद्दां लक्ष घालपाची गरज आसा।